Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आम्ही फाटी एक पावटी लोकां मुखार एक इश्यू हाडलेलो तो म्हणल्यार फ्रॉड्स, लँड फ्रॉड्स, जाग्याचे फ्रॉड जे जाता आनीक म्हजो जागो आसा तो दुसरो भलतोच आपल्या नांवार करता इन द रेव्हेन्यू रेकॉर्ड्स म्हणजे फॉर्म 114 नांव चेंज जाता आनीक मागीर आमी वचून एक एज अ सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी आमी एक चीफ मिनिस्टराक एक मेमोरंडम दिल्लो की हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. आतां ताजेर एक्शन जायना तें जायनाच पूण हंड्रेड्स ऑफ केसीस अश्यो मुखार येता की लोकांचे जागे जे कोणाच्या नांवार आसले ते भलत्याच्याच नांवार गेल्ले आसता आनी एड टू दॅट वर्स म्हणटा ते हे जागे आतां अशीं उदाहरणां येता की अंडर सेक्शन 16B ऑफ TCP एक्ट स्पेशल केस म्हणून लँड कन्वर्शनाक सुद्दां ते घालता. म्हणजे म्हजो जो जागो आसलो तो फ्रॉडुलंटली आनी कोणे व्हेलो आपल्या नांवार केलो आनी तो इतलो आतां फुडें वयता की तो त्या जाग्याचें कन्वर्शन करून घेता. म्हणजे जर एग्रीकल्चर लँड आसलें जाल्यार तो सेटलमेंट मागता आनी ह्यो केसीस थिंगा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डा मुखार एंटरटेन जाता. सो द लेवल एट वीच दीस फ्रॉड्स आर टेकिंग प्लेस इज ह्यूज. हांवें फाटीं मांद्रेचो इश्यू घेवन सांगलेले मांद्रेच कितले पळय असले लँड फ्रॉड जाता ते आख्खे गोंयभर हे लँड फ्रॉड चल्ल्या सद्याक. आनीक जशें ब्लड प्रेशर मॉनिटर डेली करता कोण नाल्यार डायबिटीज मॉनिटर करता डेली बेजीस तशें आतां आपले लँड रेकॉर्ड डेली बेजीस उगडून पळोवचें पडटलें, चॅक करचें पडटलें. बाबा हो जागो म्हजो जागो जो आसा म्हज्या पुर्वजांचो जागो म्हजो जागो अजून म्हज्याच नांवार आहा काय आनी कोणें चोरून व्हेलो काय म्हणून. सो ही एक शिडकावणी कित्याक हो गव्हर्मेंट इंट्रस्टेड ना हितून. आनीक फाटीं एक उदाहरण दिल्लें की बाळ्ळी कोमुनिदादीन एक नोटीस काडल्या म्हणून. बाळ्ळी कोमुनिदादीन जाहीर नोटीस काडली की कितले लाखांनी स्क्वेअर मिटर त्यांचे कोमुनिदादीचो जागो आनी कोणें आपल्या नांवार केलो. तें बरें आहा पूण मेन म्हणटा तें त्या जाग्या भितरलो लाखो स्क्वेअर मिटरा भितरले 10,000 स्क्वेअर मिटर एक कवळेकर म्हणजे नांवावेल्यान अशें दिसता की बाबू कवळेकराचो चेडो ताज्या नांवार ते कन्वर्शनाक घातला म्हणून टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या बोर्डा कडेन. आतां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाचो मनीस हेड कोण तोच मिनिस्टर. ताजेच चेड्याच्या नांवार 10,000 स्क्वेअर मिटर ते कोमुनिदाद फ्रॉड जाल्ले आसा तितूंतले 10,000 स्क्वेअर मिटर तो काडटा आनी कन्वर्शनाक घालता. सो हे जे चल्लां ते भशेन एट दीस रेट हे गोंयचे जागे हे काबार जावन वयतले. चडशे पळय इंट्रस्टेड आसा ते सगळे वयले दिल्लीच्यान येता हांगा आनीक जाग्याचेरूच तांचो इंट्रस्ट आसता. गोंयां राखतलो जाल्यार पयलीं म्हणटा ते लँड रिसोर्स सांबाळपाची गरज आहा आनी लँड हो एक रिसोर्स जर सांबाळना जाल्यार गोंया इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. आमी इतलेच छिडकावंक शकता आमी कितले म्हणून करतले. चीफ मिनिस्टराक मेमोरंडम दिलो आनी कितें करूंक शकता. गव्हर्मेंट एक्शनूच घेना जाल्यार आतां टायम येयलो हो गव्हर्मेंट बदलपाचो. सगळे इनवॉल्ड आसा. सी इवन हांव तुमकां सांगता एक सिंपल जर इन्व्हेस्टिगेशन करीत एक उदाहरण पळय हेजें आसा म्हज्या वो लेफ्टान बसला पळय ताजी सुद्दां केस आमी क्लियर कट सीएमाच्या मुखार मांडली. जशी कशे भशेन तांचे फॉर्म 114 चेंज जाले आनी भलत्याच्याच नांवार गेले ते आनी तो आतां आपूण सिवील सूट फायल करता तो आपूण कंप्लेन करता पुलिसान. सो म्हजो जागो कोण तरी म्हाका सांगनासतना चोरून व्हरता आनी म्हाकाच मागीर लायता कोर्टान वचपाक, म्हाकाच पुलीस स्टेशनार वचपाक लायता. आय हॅव टू प्रूव दॅट इट वॉज माय लँड. हो कसलो न्याय, हो कसलो इनजस्टीस लोकांचेर. तर हे आमी अशें म्हणटा की बेगीनचे बेगीन हे जाग्यार पडपाक जाय. जागे हे गोंयकारांचे माती जी आसा उबे रावपाची हे जागेच जर चोरून व्हेले अशें जाल्यार खंयचें गोंयकारपण उरतलें. भशेन जो जॉयन जाल्लो एट द बिहेस्ट ऑफ मिस्टर राहुल गांधी आनीक हांव पार्टये खातीर जॉयन जाल्लो आनीक एक ऑल्टरनेटीव गोंयां एक काँग्रेस पार्टी येवची ह्या उद्देशान जॉयन जाल्लो. आतां प्रोसेस जे आसा ब्लॉक लेवलाचेर प्रोसेस जे आसा ते पी चिदंबरम जो चीफ ऑब्जर्वर आसा गोंयचो ताणें हो ले डावन केल्लो प्रोसिजर आसा. हांव 2 दीस नासलो आयकूंक येयला ते भशेन ह्या दरम्यान लायक अदर ब्लॉक्स कुंकोली ब्लॉकान खंय मिटींग जाल्या. आदल्या दिसाक ब्लॉक अपॉयंट जाला, दुसऱ्या दिसाक त्या ब्लॉकाची मिटींग जाल्या. आदल्या दिसाक ब्लॉक अपॉयंट जाता, दुसऱ्या दिसा मिटींग जाता. पयले सुवातेर हो प्रिमा फेसी हो प्रोसेस फॉल्टी आनी एकूच नांव कुंकोळ्ळे सारक्या जाग्यांतल्यान एक नांव वचप म्हणल्यार रियली समथींग इज रॉंग अशें हांव प्रिमा फेसी सांगूंक शकता. कुंकोळ्ळे खूब काँग्रेसमॅन आहा. हो इश्यू खंयच्या कॅन्डिडेटाचो ना. हो इश्यू सगळे काँग्रेसमॅन कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा तांकां एकठांय हाडपाचो, एकठांय मुखार वचपाचें. हे कोण इंडिविज्युअल आपआपले सपोर्टर एल्वीस गोम सपोर्टर आनी कोणाचे सपोर्टर हो इश्यू हेच ना. म्हाका कोणाचे खंयचोच कोणाचो सपोर्ट नाका, हांगा काँग्रेसमॅनाचो सपोर्ट जाय. सो सगळ्या काँग्रेसमॅनाक एकठांय व्हरपाचें पार्टीचें धोरण आसा. कुंकोलीन जो प्रोसेस चल्ला तो रॉंग चल्ला आनी ह्या भाशेन जावंक जायना. अदरवायज इट विल बी अ मॉकरी ऑफ दीस फूल सिस्टम
हे हांव पार्टीचे जे वरिश्ठ आसा तांचे कडेन मांडटलो आनी फायनली पार्टी डिसायड करतली. फॉर मी, सिन्स आय एम अ काँग्रेसमॅन नाव, वॉट एवर पार्टी डिसायड्स एज फार एज आय एम कन्सर्न वील प्रिवेल इव्हेंच्युअली. पूण हे जे कितें चुकी घडटा पळय त्यो करेक्ट करपाचोय म्हजो प्रयत्न आसतलो.